चली पत्रकारांच्या लैंगिक छळाच्या केशीत पत्रकार अँकर रुपेश सामंत अटकपूर्व जामिनाक हायकोर्टात पावलो। रुपेशाचो वकील खंय आर्ग्युमेंटाक मुंबय सावन येवपाचो म्हूण कोर्टान केस 29 ऑक्टोबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या। रुपेशाचेर पणजे बायलां पुलीस स्टेशनात 4 FIR आसात। म्हापशेच्या कोर्टान ताका अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ल्यान सध्या तो पुलिशेक लिपून भोंवता। रुपेश हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्तेक उबो करपाचो आसा। दुसरे वटेन रुपेशा आड न्याय दंडाधिकाऱ्यान अटक वॉरंट काढला। पत्रकार अँकर रुपेश सामंताच्या अटकपूर्व जामिनाचो अर्ज सोमारा हायकोर्टान आयलो। म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान ताका अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्ल्यान तो हायकोर्टान गेला। सरकारी वकिलान ताचेर जाप दिवंक 1 दिसाचो प्राझ मागलो। रुपेशाचो वकील मुंबयचो ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते मुंबयच्यान येवपाचो आसा म्हूण रुपेशाच्या गोंयच्या आदोगादान कोर्टाक सांगले। कोर्टान हे प्रकरण आर्ग्युमेंटा खातीर 29 ऑक्टोबर मेरेन फुडें धुकल्ला। पुलीस रुपेशाच्या अर्जाचेर मंगळारा जाप दितले। चली पत्रकाराच्या लैंगिक छळाच्या केशींनी रुपेशाचे 3 अटकपूर्व जामीन अर्ज आसात। रुपेशाक पुलिसांनी फरारी घोशीत करून जालो, मात तो पुलिसांच्या हाताक लागना। एफिडेव्हिट ताणें महाराष्ट्रात नोटरायज केला। ताचे वेल्यान रुपेश सध्या महाराष्ट्रात आसुये म्हूण सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार। व्हिजिलन्स सप्तकाचे निमतान मुख्यमंत्री पार्सेकारान RTOतलो भ्रष्टाचार वयर काढलो। RTOत सिस्टम कशी भ्रष्टाचार चलता, अधिकाऱ्यांक रंगे हात धरले उपरांत ते वयर पैसे पावयता म्हूण सांगतात। आपूण काय घेना, पैसो खंय वता ताची चौकशी जावची पडटली म्हूण पार्सेकार उलयलो। व्हिजिलन्स खातें 26 ते 31 ऑक्टोबर मजगती व्हिजिलन्स सप्तक मनयता। सप्तकाचे उक्तावण पर्वरेश सचिवालयात जाले, थंय पार्सेकार उलयलो। आणि कोणी क्वेश्चन केल्यार आमकां ते वयर पर्यंत पावूंक जाय। म्हज्या माहिती प्रमाणे सगळ्यात वयर हांव खंयच्याच खात्याचे खंयच्याच डिपार्टमेंटाचे म्हजे कडेन एक पैसो येवचो ना। त्यामुळे ते खंय वयर वता ह्यो मातशो लोकांनी आतां आनी ऑफिसरांनी चौकश्यो काडच्यो। वयर पर्यंत पावोवपाची गजाल आतां थांबूंक जाय। Through our collective efforts, we should bring pride to our organizations and provide value-based service to our countrymen. फक्त व्हिजिलन्स खात्यान व्हिजिलन्स सप्तक पाळून कांयच जावपाचें ना। बाकीच्या खात्यांनी सप्तक पाळपाक सुरू करचे, कामां वेळार आनी पारदर्शक करचे म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। सगळ्याच डिपार्टमेंटांनी हो दीस हो आठवडोभर ऑब्झर्व करचो हांव इतल्याच खातीर म्हणटा। इट इज फॉर देअर इंट्रोस्पेक्शन। कोण तरी हांगा येतलो, लेक्चर दितलो आनी मागीर तातूंतसून परतले अशें आसचें न्हय। सरकारी नोकरी करता आसतना आपलें काम वेळार केलें ना जाल्यार ऑल्सो इट लिड्स टू सम टायप ऑफ करप्शन। आपल्या कडली गोष्ट ही प्रॉम्प्टली क्लियर जावंक जाय। ही भूमिका आणि ही भावना जर आसली जाल्यार कसल्यो समस्या निर्माण जायनात। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। बीजेपीन काँग्रेसीची भविष्यवाणी सांगपाची गरज ना। जिल्लो पंचायती प्रमाण पालिका वेंचणुकेत बीजेपी कित्याक पक्ष चिन्हाचेर दिवंक ना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न। बीजेपीन आतां मेरेन अल्पसंख्यांकांक वापरून घेतले। बीजेपीन मथांनीची घरकान्न अलिनाची कितें अवस्था केल्या ती लोकांक खबर आसा म्हूण काँग्रेसीची बीजेपीक जाप। 2017चे विधानसभा वेंचणुकेत खंय लोक बीजेपीक जागो दाखयतले। Yesterday, the BJP president has made an allegation that we have shied away from the municipal election. Actually, गेले फावटी BJPन आपणाचे पार्टीचे सिम्बॉलाचेर ZP इलेक्शन लढलेले। They fought on the party symbol and they burned their fingers. They didn't win. The people of Goa defeated them. This time, they have shied away. आम्ही भिवंक ना, ते भियेल्या आनी तेणीन आपणा सिम्बॉल दवरूंक ना ही फावटी। So it is not that we are running away. On the contrary, Matani, who was responsible for getting the minorities together, his wife has been treated very disrespectfully by this government. So all this, people are watching. लोक पिशेना गोंयचे। विनय तेंडुलकरान आता जी असेंब्ली इलेक्शनाक 1.5-2 वर्सां आसा ती 1.5-2 वर्सां आसतना विनय तेंडुलकरान इतलो ओवर कॉन्फिडंट जावचो न्हय आनी इतिहास मातसो याद करचो। आनी 2012 इलेक्शनाक जसो इतली वायट परिस्थिती जाली ताज्या पास्ट परिस्थिती 2017 भाजपाची जावपाची आसा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजनाक बालीत अटक केली। 21 वर्सां जाली भारताचे पुलीस ताका सोदताले। भारताच्या विनवणेचेर छोटा राजनाक बालीच्या पुलिसांनी अटक केल्या म्हूण CBI सांगता।
हे मोहिमेत ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियानूय महत्वाची मजत केली म्हणून केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजून सांगले. छोटा राजनाक भारतात हाडपाक कायदेशीर प्रक्रिया जातली. मात अटक केल्ल्या डॉन छोटा राजनाचे हास्ते फोटो पळयल्यार ताका धरला काय तो आपूण जावन शरण आयला म्हणून दुबाव. घेवया एक विराम.